issue, no, I will issue memo for it. We have only two, three clarifications. Memo, no, it is not. No, It is not the fault of the people organization. like us, we go to see the bill, we get a shock. No, it is a mistake And of the you can officer. imagine what Because the of that poor people are going to officer, get. you give me that reference. I will give the memo to the meter reader tomorrow. Sir, just give me that. So, our demand is not that. No, but they have to improve while they are working. Correct, but it is our putting demand me is, also in bad light. we are only organization in bad highlighting, light. we are only highlighting that there are faults in the No, billing system. No, there is no fault. There is a mistake of the officer. I will ask him an Okay, explanation. It is not an organizational fault at all. Okay, sir. You see now that our billing period, which was 29 days, Yes. 2 महिन्यात 3 बिल असे ना. होय. February first subdivision जे हा Correct. जे परत आफ्टर लॉकडाऊन परत महिन्यात बिल दिता मी. Why these people has come? किती इश्यू असले See, I don't know why these people have come, but public can come anytime. But I am very sad that they came together 100% because Section 140 was imposed. So they requested me to come out. So in order not to create chaos and in order to maintain some sanctity and things, so I came out and I tried to address all the grievances, whatever it is. What was the major issue? According to them, there is no major issue. So they are only aggrieved that they bought some bills. So I explained them that की आमचे पोरोरी जे सबडिव्हिजन हा लॉकडाऊना पयलीं आतां कशें सांगलां तशें लॉकडाऊनाच्या पयलीं आमचे बिल आसले 27 दिसांक एवरी वर्किंग फॉर 27 डेज लॉकडाऊन जेन्ना लॉकडाऊन आसलें ते एक बिल 70 दिसांक गेलें आनी तेच्या उपरांत परत आमी आमचे बिलिंग सायकल बॅक टू 30 डेज वी आर ओनली वन ऑफ द फ्यू सबडिव्हिजन गो वी हॅव डन दॅट ओके सो देअर ग्रीव्हन्स इज दॅट 70 डे पिरियड बिल इज हाय सो ते ग्रीव्हन्स असतात न्ही समाज साधारण पाटली पेमेंटा खातीर पाटली पेमेंट दिता कोणाकूय इवन आय माय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हॅज कमिटमेंट मी यू वॉन्ट टू डू 1/3 पेमेंट एंड वी आर गिविंग जस्ट नाउ 3 people came. I am giving every day close to 10-12 people. I am giving part payment. And earlier we used to take applications of part payment. I stopped that application directly on the त्यांना मुंचाक त्रास जाता बरोवपाक बी डायरेक्टली बिलारूच खाता आनी ते पार्ट पेमेंट ताका दुसरे बिल दिवचे पडटा हँड रिटर्न वी आर गिविंग एट दॅट मोमेंट एंड द पर्सन इज पेइंग वी आर गिवन ऑल द फॅसिलिटी. So there is no issue. As far as there is no issue, and I am getting good cooperation from superior executive Mr. Pradeep Narvekar. So there is absolutely no issue. ओके बिलिंग सगळें आतां नॉर्मल आमचे बिलिंग बॅक टू नॉर्मल काय गोष्टी असतात ह्युमन एरर असतात त्याने 2 बिल आयला आय टोल्ड देम टू शोट अँड आय विल इश्यू द मेमो टू द मीटर रीडर बिकॉज द ऑर्गनायझेशन इज पोर्ट्रेट बॅड लाईट बिकॉज ऑफ सम फ्यू इंडिव्हिज्युअल द मिस्टेक ऑफ द इंडिव्हिज्युअल एअर प्रेशर काय ना प्रॉब्लेम दॅट बिल ऑल्सो आय विल करेक्ट इट आय विल मेक इट फॉर अ टोटल क्युम्युलेटिव्ह प्रोसेस. ओके थँक्यू हा सो डोंट डू दिस थिंग. किती मेजर इश्यू आसलो तुमचो आतां पण आतांच आमी जी लायटीची बिलां येयलेली आसा आख्ख्या आमच्या पर्वरी भागान ती आमी तेजी बिलाची होळी केलेली आसा. आमी आयज आख्खे गोंयभर भोंवता आनी सगळे ई आसा तेंचो तांकां मेळटा येईक मेळटा सगळ्यांक आनी नजरेक तेंचे नजरेक हाडून दाखोवन दिलेले आसा आमी कशी लोकांक बिलां वाडोवन येयलेली आसा. आयज सुद्दां हांगा पर्वरी जो येई आसलो ताका मेळोन आमी ताका बिलां दाखयल्या आयज जी 33 डेसाचे 12,000 बिल येयलेले आसा. फक्त 33 नॉर्मली ताका येताले 1,500 ते 1,800 बिलां येताली तितली वाडून येयलेली आसा. आनी खंय तरी येईन ही बिलां पयल्या उपरांत म्हणपा लागली ही आमचे कडेन खंय तरी मिस्टेक जाला आमच्या मिटर रिडरा कडेन खंय तरी मिस्टेक जाला ती आपूण व्हेरीफाय करता म्हणून हे आन्सर आमी तेजे सॅटिस्फॅक्टरी मेळना आमकां कित्याक ही फक्त पर्वरी न्हू आख्खे गोंयभर सगळ्यांची बिलां वाडून येयलेली आनी तेंचे कडेन ही मिस्टेक जाल्लेली आसा आनी ही स्लॅबान मिस्टेक जाल्लेली आसा कित्याक तेंच्यांनी लॉकडावनाच्या टायमाचेर जे तेंचे मिडिया रिडर वचोंक शकना फिल्डाचेर तेच्या लागून ही सगळी स्लॅबा भितर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा हेवूय आमी तेजे नजरेक हाडून दिलेले आसा. एकूच मागणी घेवन आनी ती मागणी काँग्रेस पार्टीची मागणी लोकांच्या वतीन गोंयचे लोक जे ह्या वाडीव बिलांक लागून त्रस्त आसा तेका लागून आमी हांगा पर्वरी येयले आसा. एक टोकन प्रोटेस्ट कसो इंजिनियराक मेळ्ळे आमी आमची मागणी आसा लॉकडावन पिरियडाचें जें बिल दिलां जे 72 डेज जावं 82 डेज जावं जे बिल जे आसा तें सरकारान गरीब लोकांक सामान्य जनतेक माफ करचें ही मागणी घेवन आमी गोंयभर भोंवता आनी आयज पर्वरीन पावल्या. ह्या सरकारान हें बिल माफ करपाकूच जाय कित्याक सरकार जें आसा तें गोंयच्या लोकां खातीर आसा. गोंयचे लोक जेन्ना त्रासान पडलेले आसा गोंयच्या लोकां कडेन आयज जॉब ना तेंचे धंदो गेल्लो आसा कांयच तेंचे कडेन इन्कम येयना असल्या वेळार सरकार जर लोकांक बिलां खुबशे जाणां कडेन मिस्टेक जाल्या थोडे कडेन मिस्टेक ना पण लोकांक हे अजाप दिसता की फाटल्या म्हयन्यान आपणाक 30 दिसांक 1,500 येताले पूण आतां ते 60 दिसांक कितके येयलां 8,000 9,000 येयलां. तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभर काँग्रेस पक्षान हे वाडीव बिलां खातीर कशी चळवळ चलयल्ली आसा धरणां धरलेली आसा. प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसान वचून आमी धरणां धरता आनी ह्या धरणाच्या खातीर
एक उपलब्धी आमकां मेळ्ळी ती म्हणल्यार पयले फावट इतले आतां आमी 2-3 वर्सां नंतर पयले फावट एका म्हयन्यान पर्वरीन बील लोकांक मेळ्ळें आसा. पयलीं ते कितें करताले 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी एकदांच बील धाडटाले. 70 दिसाचे, 80 दिसाचे, 90 दिसाचे बील एकदां येताले आनी 10-15 हजार बिलां येतालीं. पण हे फावटी एका म्हयन्यान बील येयल्लें आसा. कारण आमचे काँग्रेस पार्टीचे उपाध्यक्ष बाब संकल्प आमोणकार, जनरल सेक्रेटरी बाब अमरनाथ पणजीकार आनी इतर काँग्रेस पक्षाच्या युवा नेत्यांनी जी धरणां धरून ह्या जेई कडेन ऑफिसरा कडेन जी मागणी केल्ली आसा त्याचे फळ म्हटल्यार प्राप्ती म्हटल्यार आमकां आज ह्या म्हयन्याचें बील कमी येयल्लें आसा. आतां विशय आसा पॅन्डेमीक टायमार लॉकडावन जें जाल्लें आनी लॉकडावनूच न्हू जो धंदो लोकांचो नश्ट जालो त्या काळान जे 10-10, 15-15 हजार रुपया बिलां येयल्लीं आसा त्या बिलाचें करपाचें कितें आनी लोकांनी कशी फारीक करची. आयज आमी सगळे जमले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पर्वरीन. आयज आमी जाणा आमकां दिसान दीस बिलां वाडयत आहात आनी तेंचे लिमिटेशन म्हणटा तें ना. आमचे सालिगांव सायडीन आतां आमी लोक आमचे कडेन येतात आनी सांगतात बाबा आमची बिलां इतले संख्येन वाडलेली आहा. आमकां पयलीं ल्हान हितून येतालें, कमी हितून येतालें, आतां डबल टिबल जावन येता, 4 फावटी वाडून येता. फाटले फावटी कोणाक 2-2 हजारान पयलीं बिलां येतालीं, आतां ती 8,000, 10,000, 15,000 बिल येवंक लागले आहा. आनी आमी म्हणटा घरा बसयल्ले आहा कारणान आमचे कडेन आयज बील भरपाची परिस्थिती ना. आमकां गोवोरमेंटान जाग्यार बसयल्या, काम धंदो ना, कांय खावपा जेवपाची परिस्थिती ना आनी तितूनसून ही बिलां 4 फावटींनी 5 फावटींनी वाडोवन दिल्ली आहा. ती कशी भरपाची असो लोकांचो प्रश्न जाल्लो आहा. लोक आमचे कडेन विचारता हो प्रश्न तुमी तरी आमचो सॉल्व करा. आमी आयज अशे परिस्थितीन ह्या गोवोरमेंटाचे हितून पडलेले आहा, ना घरचो ना भायरचो अशी आमची परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणून आमी येयल्ले आहा, लोकांचो प्रश्न घेवन आमी येयल्ले आहा. कित्याक आमी जाणा आयज लोक त्रासान पडला, गोवोरमेंट जाणा त्रासान पडला आनी तेंची बिलां भरपाची पोजिशन ना. आनी अशा परिस्थितीन हे गोवोरमेंट तांकां खंयच हेल्प करपाची तयारीन ना.